आता आमगेलोटू वाल्केश्वर मुंबई वाल्केश्वर देवस्थान मस्जाना तुम्ही ऐकले मस्जानान भेटी दिला माधवेंद्र स्वाम्याला तशीच वरदेंद्र स्वाम्याला वृंदावन अशी तसले एक जागो वाल्केश्वर मठ आमगेले त्या वाल्केश्वर मठाचे प्रधान अर्चक जावन आशिल्ले बाबट मामू म्हणूची मस्त आणि प्रख्यात बाबट माम आमगेलोटसाची प्रति एक हांगा JSB सेवा मंडळाचे गणेशोत्सव वळारी हंगे येवन हवन याग यज्ञादिक हानी भागी जावन हाजी मुतुवर्जी घेताच बट माम मस्त वर्ष तुला तुम्ही हंगे येऊन सेव करता असाची साधारण कितली वर्ष तुला तुमगेला हंगा हवना तुम्ही जबाबदार घेता असाची आता 25 वर्ष लोक न्हू हांगा पूजेक त्या गणपतीला दयना आणि आमगेले स्वाम्याला दयना हांगा हांव येवन ह्या पूजेचे कार्य जबाबदारी तस 25 वर्ष तुला हंगे निरंतर जावन ताणे हंगे येता असाची बट मग प्रारंभ दिवस तुला म्हळ्यार चवथी दिवस तुला 5 दिवसापर्यंत कसं पुरे हवन जाता म्हणून हांगा मुक्ती जावन कचकेक आमगेले संस्थाना देवालो आनी आमगेले सद्गुरू बरी आले विशेष जावन एक हांगा आशिर्वाद आसा त्या देखून एक उत्सवाक देवान चांग एक वैभवकी हांगे जाणाक चांग भक्तीकी आनी ते गणपती वयरी मस्त श्रद्धकी दिवन मस्त रितीरी देवाल सेवा हांगा जाता आसता तशीच जावन हांगा गणोवप म्हळ्यार एक प्रतिनित्य एक 5000 वयरी केन्नाय गणोवप सेवा जाता तशीच केन्नाय एक 10,000 सहस्र मोदकाचे ताच्या पैकी चड जावन हे सेवा केन्ना हांगा दिवसान दीस जाता आसता 5 दिसांत तशी तुम्ही पळोवन आसा पुरो काली हांव सांगला रंगपूजे विशयी एके आमगेले मूड गणपती विशयी तशीच आज ही गणहोम पळया नित्य प्रतिनित्य या 5 दिवसांतू 5000 वैरीची 5000 उणीना आज बहुशा 6000 गणहोम आसा तशें म्हणटना 5000 वैरीचे गणहोम जाता 10,000 लागी मोदक हवन वय 10,000 वैरीची मोदक हवन जाता म्हळ्यार खंडित या यज्ञ यागादीचे कसं फल की खंडित सकट बजक जनांक मेळटा आनी देवाले कारणीक वड्डोचाक मुख्य कारण या हवन म्हणून सांगता तशी बट 2 वर्ष तुला कोरोना म्हळ्यार महामारी येवन रब्बिले तदनंतर पुनरपि प्रारंभ जाला यज्ञ यागादी जनाले एक अंतू मेळप कशें दिसता तुमकां म्हळ्यार हे सांक्रामिक वेळार जाल्यार देवाल सेवा सुरे वर्साची गणोवप आनी उण जावन आसा पुरो जाल्यार पुराय नमुने सेवा प्रितीन खंयच्या खंय उण जावच्या पुराय विशय चंद्र जावका देवाल अनुग्रह जावका म्हणून मेळा ज्या दोनूय पंथा जावता जाल्यार हवन खंयच्या खंय उण जायना अशी आनी प्रति एक पूजा मूड गणपती जावो सहस्र मोदक जावो आनी रंगपूज जावो आनी फुल्ला पूजा पुराय खंयच्या खंय उण जायना अशी हे सेवा मंडळा समिती तर्फेच्यान देवाल ते अनुग्रह मेळका सर्वांक बरें जावका म्हळ्यार ते एक प्रयत्नांनी प्रति एक विशय तांणी श्रद्धेन जावं तितले प्रयत्न करून देवाल अनुग्रहाक त्या पुराय देवाला मागून पुराय जनाल खातीर या पुराय हवन दोनी पण केला तसे 2 वर्ष कोरोना निमित्त भजकांक येवचा अवकाश नासल्यारी हवन इत्यादीक चल्ला म्हणून सांगचे तुम्ही पुराय जाला तशी ह्या पंथा त्या पुराय सगळे या सांक्रामिक दूर जावन देवाल देना उपास की देवान चांग शुभ दिवन आमकां भागी दिवन या फुडल्या म्हणकेची व देवाल उत्सव वैभवान चलका देवाल अनुग्रह मेळका आनी शीघ्र जावन केन्नाय गणपती विशय म्हणटा ती क्षिप्रप्रसाद नो बाहू पाणी आशा प्रपूरका अंगुलिश्य नकान पातो पद्म हस्तो अरिनाशना म्हणून म्हळ्यार देवाला म्हणटा केन्नाय क्षिप्रप्रसाद देव कैव म्हळ्यार कुलयुगांत क्षिप्रप्रसाद दुर्गा विनायक केन्नाय अनुग्रह करतले मस्त रितीन शीघ्र जावन तशी शीघ्र जावन प्रसाद दिव देव पाणी आशा प्रपूरका म्हळ्यार आमी मागिले तागेले ते अभय प्रसाद पूर्वक कसलेय नमुन्याचे आमी मागिले तोंदर जायनाशी ते मागवणे आमगेली ती अनुग्रह कोण दिता म्हणून तशी पाण्याच्या प्रकार अंगुलिश्चन कान पाहतो पद्म हस्तो अरिनाशना
आमगेल कसलंय घेन म्हणजे अरिष्टातले रे आणि कसले आमकां म्हणजे तोंदरे आणि कसलंय ना म्हणजे शत्रू म्हणतात ती शत्रू म्हण आमगेल भितवेलेच भायर म्हणणे आमके का असमाधान हांव ना एक म्हणजे आरोग्या कसलेय तोंदरे सुजे ते तोंदरे कसलेतले रे ते देवाले हाता बोटाचे आणि नांगटाचे अनुग्रहान ते पुराय दूर जाता म्हणून सुप्रभावना जाप्रका अंगुली कान पातो पद्मस ना सर्वांगाने मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतो म्हणजे सर्व रीतीने आमगेले अंगा देव अनुग्रह कोण चांग रीतीने योग्यतापूर्वक रक्षण करता म्हणून त्या प्रकार या गणपती कवचा भितर सांगितल्या प्रकार देवान क्षिप्र जावन आम्ही सांगितले एक कसले मागणी म्हळ्यार हांगाची समिती तर्फे मागणी म्हळ्यार केन्नाय म्हणटा ती एक पद्धत तशी इतली जन म्हळ्यार हांगा लक्षगटल्यान जन येवन बागी जाता वटमाम तशीच तांत्रिक आता चड जाला तांत्रिक निमित्त म्हळ्यार ನೇರ सीधा प्रसारा निमित्त अनेक जन घरा बसूनची ह्या दृश्यावळ सकट पळयता आसाची आमगेले वीक्षक आसाची ह्या गणेशोत्सवाचे म्हळ्यार हांगा गणपती सन्निधानातुलान एक सक्कड भजक वर्गाक तुम्ही आशीर्वाद रुपार एक 2 उत्तर हंगे एक आशीर्वाद गोरका एक मुख्य म्हळ्यार एक हांचे एक गणपती उत्सव म्हळ्यार दिव्य कामना म्हणटात आमगेले दिव्य कामना म्हळ्यार दिव्य काम वय तशी आशीर्वादान तो म्हळ्यार जनाक एक आशीर्वाद हांगा तुला मेळका तांणी थंयतरान पांय पडून गणपती लागी प्रार्थना करताच थंयतरान प्रार्थना केल्या कडेन गणपतीन तांगेले इष्टार्थ सिद्धी कोरका म्हूण म्हळ्यार हांगा मुख्य जावन समस्त कामदम दिव्यम भक्तेश्च फलकारणम सौभाग्यदम हितकरम म्हणून म्हळ्यार हांगा प्रार्थना करतना सामूहिक जावन प्रार्थना करतना पुराय जाणां मनान तो पुराय परस्पर एक प्रीती म्हण आसता म्हळ्यार एक केन्नाय गूण म्हणटा ते धातृत्वम प्रियवक्तृत्वम धीरत्वम उचितज्ञा म्हणून हे 4 गुण काही अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारा सहजा गुणा म्हणटा ते म्हळ्यार सामूहिक जावन एक आमी फुडें कशें एक आमगेल्या मालगड्यांनी प्रीतीपूर्वक जावन कसली तांगेलें धैर्य तेन्ना कसले सौलभ्याक आनी उण आसले रे तांगेले भक्ती आनी तांगेले श्रद्धा आनी ताजे वयरी आमगेले स्वामेले एक बरोवचे आशिर्वाद ते 3 वट्ट मेळून एक वैभव वाडच्याक आनी देवाल भक्ती वाडच्याक कारण जालें तसलें स्थळ तशी समस्त कामदम दिव्य म्हळ्यार आमगेले कामना पूर जाणां बरें जावका पूर जाणां सांगत मेळका तांचे भितर आमगेले सगळेची हिंदू धर्माक देवान उत्तरोत्तर अभियोग करून चलून तागेल्या अनुग्रहान आमगेले हिंदू धर्माक देवान योग्यता पूर्वक आनंद पूर्वक आमगेले धर्मा विशयी आमकां केन्नाय देवान प्रिती दिवका आनी भक्ती म्हळ्यार सर्वांकय होडी त्या भक्ती निमित्त मेळचे आनंद आमचो अनुभव देवान अनुग्रह करून चलोका आनी श्रद्धेर देवाल सेवा करतले भाग्य परमात्मान अनुग्रह करून चलून आमगे दिव्य कामना या पुराय देवान सौभाग्यदम म्हळ्यार शुभपूर्वक जावन इथे म्हळ्यार सुरेख आमगेलें मन चांग जावं तशें देवान अनुग्रह करून चलोका तशेंच म्हळ्यार आनी परस्पर प्रिती तांतू दया गुण वाडता म्हळ्यार एकल्या बरी प्रिती आनी तांचे भितर आमकां केन्नाय एकल्या आमचे भितर सुखांत की कश्टांत आमी भाग घेवन ताका हे सहाय करचें तसले विशय म्हणटा ती धातृत्वम प्रियवक्तृत्वम म्हळ्यार एक वट्टू मेळका जाल्यार एक प्रितीन उरलोचें तसले एक अभ्यास आमकां देवान अनुग्रह करून चलोका धीरत्वम म्हळ्यार खंयचेय एक कार्य देवाल कार्य करतना एक आत्मविश्वास पूर्वक धैर्यार करता तसलें देवान अनुग्रह करून चलोका आनी उचितज्ञ म्हळ्यार हो एक मस्त विशय कश्टाचो म्हळ्यार चांग मन या परमात्माले आनी स्वाम्याले दयेन आमकां मेळका अशी या गणपतीला आमी ह्या पुराय मागून चांग आमकां देवान एक कशें म्हळ्यार ज्ञान आनी तशीच भक्ती आनी त्या प्रकार बुद्धीची दिवन आमगेले सर्वय विशयो आमी कसली करतना देवाक आमी समर्पण करतात म्हळ्यार तसल्या भक्ती येव तशी आनी ती भक्ती देवाल चरणां चांग अलंकृत जावं देवान अनुग्रह करून चलोका आनी देवाल अभय प्रसाद मेळलो केन्नाय आमगेल्या जिवनांत कसले चांग आसा की ते मेळ तशी त्या परमात्मांत मुख्य म्हळ्यार आमी कसलेय करतना आमगेले परमात्माले प्रित्यर्थ करचें तांतू म्हणटा ती आनंदमयो हरी परापरो देह भागो मे पातू म्हणून म्हळ्यार
त्या परमात्मान महाविष्णू न्हंचे आमकां आमगेले भितर वयले म्हळ्यार मन बुद्धी ज्ञान पुराय ताणें अनुग्रह करून चंद्र चलाचुचे त्या प्रकार तागेले दयेन सर्वय चांग जावन आमकां एक मनांत आत्माक आनंद मेळटा जाल्यार भाग्य परमात्मा दयेन मेळटा म्हणून आमी केन्नाय त्या परमात्मा लागीं प्रार्थना करची तशें त्या प्रार्थनेक समजावन महालक्ष्मी लागीं प्रार्थना करता ती आनी त्या प्रकार आमगे सद्गुरू आशिर्वाद मेळून हे पुराय कसले विशय चांग जावच्या कारण जावन आमगे सद्गुरूलो मुख्य जावन आशिर्वाद त्या प्रकार आनी एक या उत्सवाक एक कसके चांग त्या मंटपा जाल्यार कसं म्हळ्यार मुख्य जावन पुराय स्वाम्यालें नांव लिखीत जावन आसा तेन्ना आमकां कळटा की आमगेले फुडले स्वाम्यान पुराय कसले एकदम विशेष जावन देवाल भक्ती करून तांगेले त्या भक्तीचे एक शक्ती ताजे आमकां आशिर्वादान आमगेले भाग्य अभिवृद्धी कस जाता म्हणून म्हळ्यार यादवेंद्र स्वाम्यान सुरेख विजेंद्र स्वाम्या लागीं शिष्यत्व घेवन ह्या संस्थानाचे कशी अभिवृद्धी केली म्हणून आमकां घडटा तशी तांणी ती भक्ती केले प्रकार जावन केशवेंद्र स्वाम्यांक आमी हे कोणेय मना लेखता जायना इथे म्हळ्यार गंगे माता न्हंची त्या वेदव्यासाक प्रधान कोण ह्या संस्थानाचो देव जालो तो तशें त्या वेदव्यासाक मुर्तीके मेळून सर्व ताजे नंतर पुराय स्वाम्यान केलें एक प्रिजेन ताका पोज करून आमकां अनुग्रह करता अशी आमगेले काशीमठांत पुराय स्वाम कित्यान मस्त देवाल की भक्ती करून तांगेलेच एक शक्ती म्हूण आशिल्ली ताजे आशिर्वादाचे हें बल आमकां पुराय अभिवृद्धी कारण जावन आसा वचून हें कसके चांग रितीर देव चलयता आनी देवान आनी खंय मंदरसून चलाचुका सर्वांकय चांग योग्यता पुरूक केन्नाय आमकां देव आनी आमगेले स्वाम म्हणलें केन्नाय प्रिती श्रद्धा तशी परमात्मान केला आसून दिवन तांगेले चरणा आशिर्वाद मेळटा तशें अनुग्रह करून बरें करून करूं इतले वेळू बाबट मामाना मस्त विषय तुमकां सांगले तशी हांगा तुलाना तांणी आशिर्वाद मागले आमी जाल्यार तशीच मज्जान वीक्षक सिद्धिविनायकाले तुम्ही व्हिडिओ मुखांतर मोबायलांत की कंप्युटरांत की नाव्या टीव्हींत की पळोवन दृश्यावळ पळोवन थंयतुल्यान घरातुल्यान पांय पडता आसताची तुमगे सगळ्याले इश्टार्थू सिद्धिविनायक सत्य गौरव म्हणून ह्या संदर्भात हांगाची सानिध्य तुलान आमी प्रार्थना करताची नमस्कार.